म्हादय प्रश्न जो आसा तो परतो एकदा सर्वोच्च न्यायालयासमोर चर्चेक येवपाची शक्यता निर्माण जाल्लेली आसा। केंद्रीय जल आयोगान म्हादयच्या खोऱ्यान 188 TMC फीट उदक जे आसा हे उपलब्ध आसा अशा प्रकारचो दावो करून आमचे म्हादय जल विवाद जे आसा लवाद तर तेंच्यांनी 3.9 TMC फीट उदक जे आसा हे कर्नाटकाक दिल्लेले आसा, 1.3 TMC फीट उदक जे आसा ते महाराष्ट्राक दिल्लेले आसा आणि गोंयांक 24 TMC फीट दिल्लेले आसा। खरें म्हळ्यार ही उदकाची वांटणी जी आसा ही गोंय सारक्या एका ल्हान माणकुल्या राज्याचेर अन्याय करपी आसा आणि हांव गोंय सरकाराक परतो परतो विनवणी करी की तुमी आमच्या सर्वोच्च न्यायालयान याचिका दाखल करात म्हणून आणि तेंच्यांनी हो विशय जो आसा हो विशय सर्वोच्च न्यायालया समोर मांडपाचें ठरयलेलें आसा। खरें म्हळ्यार हो विशय जो आसा हो वेवस्थीतपणान मांडपा खातीर आमच्या कडेन प्रशिक्षीत जे वकील आसा ते ना आणि तेका लागूनच आयज आमचो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न लवादापणेन भिजत पडलेलो आसा। सर्वोच्च न्यायालया समोर ती याचिका आयज येता फाल्यां येता अशा पद्दतीन सगळें चल्लेलें आसा आणि ह्या वटेन कर्नाटक सरकार जे आसा हे कणकुंबी हांगासर कळसा प्रकल्पाचें काम जे आसा हे पुराय करून ते उदक दर वर्सा पावसाच्या दिसांनी मलप्रभेन व्हरत आसा। सर्वोच्च न्यायालयान हे मुद्दे घेवन वयताले पूण हांव म्हणटा की तुमी हे मुद्दे जेन्ना मांडटात तेन्ना ते ज्या पद्दतीन मांडपाक जाय ते गांभीर्य आमच्या वकिलां कडेन आसा काय कितें ह्या संदर्भात कितें सरकार जो आसा तो स्पश्टीकरण करिना आणि तेका लागून आमचो विशय जो आसा हो सर्वोच्च न्यायालया समोर भिजत पडलेलो आसा। सर्वोच्च न्यायालय जो मेरेन ह्या संदर्भात आपलो निर्णय दिना तोपर्यंत लवादू हेचेर काय भाष्य करूंक शकचे ना। गोंय सरकार मानता की आमी जे वर्ल्ड बँक आसा किंवा आमी ह्या पयलीं जे CWC सेंट्रल वॉटर कमिशनान जी आपली हे उदक जे आसा ते कितलें उदक ह्या खोऱ्यान उपलब्ध आसा ह्या संदर्भाची आंकडेवारी जी दिल्लेली आसा आणि लवादान जी आंकडेवारी काडलेली आसा हाच्या भितर जी तफावत आसा ती ज्या पद्दतीन मांडपाक जाय ती तयारी आमच्या कडेन ना आणि तेका लागून हे जरी मुद्दे आमी सर्वोच्च न्यायालया समोर मांडले तरी ते ज्या पद्दतीन मांडपाक जाय ती तयारी आमच्या कडेन आसा काय कितें ह्या संदर्भात गोंय सरकारान परते एकदा चिंतन करपाची गरज आसा।